देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत तुमकां सगल्यांक मोगाचो आनी कृपेचो येवकार. आयचें पयलें वाचप हबक्कूक प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें. दुसरें वाचप बागेवन पावलून तिमोथाक बरयलोल्या दुसऱ्या पत्रांतलें आनी लुकाचें शुभ वर्तमान. पूण प्रमाणीक मनशां आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवीं आसतलीं. हबक्कूक 2 वोळ 4. संवसारांत सगळ्यावन कठीण आनी लांब धांवपाची स्पर्धा जावन आसा मॅरेथॉन स्पर्धा वो मॅरेथॉन रेस. 40 आनी 2 किलोमिटरांची अंतर धांवप्यांनी धांवून इनाम जोडूंक जाय. मॅरेथॉन स्पर्धा धांवपाची एकदम कठीण स्पर्धा. हे स्पर्धेंत धांवप्याच्या कुडीचे शक्तीचें तशेंच तांच्या मनाचें बळ, विल पॉवर, थीरपण आनी आत्मविश्वासाची तपासणी करता. धांवप्यांक सगळे तरेची शक्ती आसूंक फावो. लांब वाट धांवची आसा म्हणटकूच स्पर्धेंत भाग घेतलेल्या धांवप्यांक उत्तेजनाची वो एनकरेजमेंटाची गरज आसता. म्हणटूच स्पर्धेंत धांवतना जेन्ना पळयतलो लोक धांवप्याक उत्तेजन दिवन कीप इट अप, कीप गोईंग अशें म्हणटा तें आयकून धांवप्याक बळ मेवता. हबक्कूक प्रवादी बरेपणाचे आनी प्रमाणीकपणाचे वाटेर आसलेल्यांक धीर घोटाय दिता. संवसाराच्या सर्व ताळण्या आनी आट्या विट्यां मदें जियेतना प्रमाणीक मनशाचेरूय निराशीपण येवंक शकता अशें सांगता. हबक्कूक प्रवादी प्रमाणीकपणाची लांब आनी कठीण यात्रा करतात ती आपल्या विस्वाशीपणा वरवीं जिवीं आसतलीं अशें आस्वासन दिता. आमच्याय जिवितांत प्रमाणीकपणाचो, बऱ्या शेगुणांचो आनी विस्वाशीपणाचो रस्तो आमी चलतना थीर रावया. दुसरीं प्रमाणीकपणान जिवचें सोडटात देखून आमी तशेंच करचें न्हय. प्रमाणीकपणान आनी विस्वाशीपणान आमी धांवची आसा ती वाट धांवून काडुया. सादी आनी चालतीं चाकरां जावन जें आमी करचें आसा तेंच करून देवाक मोहिमा हाडुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक तुजी कृपा आमकां दी. सुम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक आमकां शिकय. पवित्र आत्म्या जा तूं आमचो आलाशिरो आनी घोटाय. आमेन. आमचे बरोबर देवाचें उतर तुमी नियाळ्ळें म्हूण देव बरें करूं. आमी परतून मेळोसर पवित्र राव, खुशाल राव.